बायलांक बसींनी फकत सिटां दवरून सरकार रावूंक ना, तांकां बसीय घाल्यात अशी वेवस्था करपी गोंय पयलें राज्य। गोंयच्या मुखेल शारांनी बायलां खातीर कदंबान बसी सुरू केल्यात। मंगळारा पणजे, म्हापशां, मडगांव, वास्को आनी फोंड्या सावन 5 बसी बरोबर सुटल्यो। ह्यो बसी सकाळीं 8:30 आनी सांजेवेळा 5:30 सुट्टल्यो। उद्देगीक वचणुकांनी बायलां खातीर बसी सुरू करपाचो विचार चल्ला अशें कदंबाचो अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदान उलोवन दाखयलां। आता बायलां खातीर सरकारान खासा कदंबा सुरू केल्यात। सुरवेक मुखेल 5 शारांतल्यान ह्यो बसी आसतल्यो। उपरांत हेर शारांतल्या रुटांचेरय अश्यो बसी चलोवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पणजेच्यान बायलां खातीर खासा कदंबाक बावटो दाखयलो। कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदा सुवाळ्याक आशिल्लो। खासा बस सुरू केली म्हूण बायलांकूय उमेद जाली। I feel that ladies special should be there on routes where there is no special bus of this kind. This is basically a shuttle bus. आता आमी सद्या 5 रूट चालू केले आणि मागीर आनी रिक्वेस्ट केली इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान बी सांगला की सगळे इंडस्ट्रियलिस्टेड आहे थिंगसून बसी चालू कर। आता असेसमेंट पयलीं करतले लायक बसी कितले आहा, बसी कितली जाय आनी एक्स्ट्रा आनी मागीर आमी डिसायड करतले बसी घालपा आनी। We have freedom, like nobody tension, like it is very nice because otherwise gents don't give us the seats. म्हापशा उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान बावटो दाखोवन म्हापशा पणजी बस सुरू केली। आमकां खूब खोशी आहा हेच्या फुडें सरकारान अशेंच बायलां खातीर कितें ना कितें करून बायलांक प्रोत्साहन दिवपाचें। मडगांवा येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान मडगांव पणजे बस सुरू केली। नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुरतात, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय सुवाळ्याक आशिल्ले। ही सुरवात आसा, ह्या सुरवातेक लोकांचो प्रतिसाद, बायलांचो प्रतिसाद कसो आसा त्या प्रमाणे आमी मुखार करपाचें थारायल्लें आसा। एका बरोबर सगळ्यो बशी जर आमी घाल्यो जाल्यार म्हाका दिसना त्यो चलतल्यो अश्यो गोंयांत। वीज मंत्री मिलिंद नायकान वास्को पणजेच्या बसीक वास्को सावन बावटो दाखयलो। रिस्पॉन्स बरो आहा, सगळे महिला आहा, तांकां सकाळच्या कामाक वचपाक सोय आनी बरी जातली। फोंड्या सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान बस सोडली। फोंडेचो आमदार लव मामलेदार थंय आशिल्लो। सध्या ह्यो बसी दर दिसा फकत सकाळीं आनी सांजे एक ट्रीप मारतल्यो। उपरांत मागणी आयल्यार ट्रिपी वाडोवपाचो विचार महामंडळाचो आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। स्पीड ब्रेकरांचें गोंयभर मोठें स्कॅम जालां। गोंयभर फकत 1622 अधिसूचित स्पीड ब्रेकर आसात, मात प्रत्यक्ष आंकडो कितलोसोच मायज आसा। फोंड्या 29 स्पीड ब्रेकर जिल्लोधिकाऱ्यान अधिसूचित केल्यात, मात आसात 49। तांचो आकार, सायनेजीस, पेंटिंग कायद्या प्रमाण ना। दोगां जेईंनी हे स्कॅम केला। सरकार सगळ्या स्पीड ब्रेकरांचो नियाळ घेतलोच, मात ते जेईंची तांचे मालमत्तेची विजिलन्स चवकशी करपाचें उतर PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां। लव मामलेदारान फोंडेचे बेकायदेशीर स्पीड ब्रेकरांचो प्रस्न काडिल्लो। म्हजो प्रश्न आशिल्लो फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले स्पीड ब्रेकर्स आसा आनी तेंच्यो नोटिफिकेशन्स। म्हाका हांगा उत्तर दिलां 29 आनी हांवें मेजल्या ते म्हाका मेळटा 49। फोंडे सगळे घोटाळे सापडटा, तातूंत एक स्पीड ब्रेकराचो घोटाळो सापडला। स्पेसिफिकेशनान आसतना मागीर नोटिफिकेशनान आसतना कोण एकटो जेई आशिल्लो तो मेळत थंय स्पीड ब्रेकर घालत गेला। आनी इतलेंच उरना, तो जेई स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन कोणा कडेन तरी वता, ताका आमी ट्रान्सफर केलो कित्याक करता, आनी काल ताजी फायल परत म्हाका येता की ताका स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफिसार ट्रान्सफर कर म्हणून। 2 जेई आशिल्ले ते, एक पास्ते आनी एक तो नायक म्हणून कोण तरी, आनी दोनूय जेई हे फक्त एका आमदाराच्या त्या वेळार आयकताले। आनी ते जेई आतां कोणा कडेन तरी वचून परत पोस्टींग बऱ्या डिपार्टमेंटाक घेवपाक सोदता। म्हणजे अशी परिस्थिती आज ह्या ऑफिसांनी आसा। तूं तरी 49च म्हणटा। म्हज्या म्हायती प्रमाणे काल जी सबंद फोंडे वाठारांतले जर स्पीड ब्रेकर काडत अंत्रूज म्हणजे सिटींतले जाल्यार 65 म्हाका मेळ्ळे आनी तातूंत फक्त 18 नोटिफिकेशन आसा। आनी हायवेचेर स्पीड ब्रेकर हे नोटिफिकेशन काडून घालपाची आवश्यकता आसा। दुसरें तुवें जे आतां एक्शन घेतलें, एक्शन डेफिनेटली घेतलो आनी हांव विजिलन्स इन्क्वायरी करता जी ताचो असेट व्हॅल्युएशन करता सबंद हेचें। Will you give direction that without notification don't? No, sir, I have already told, stating that whatever notifications are there, we will provide there only. विथाउट नोटिफिकेशन जर कोणे घालो स्पीड ब्रेकर जाल्यार ताजेर केस घालूं येता, कंप्लेन करा, हांव केस करतलें। आयज कायदो आहा पळय तातूंत भितर डायरेक्ट कॉग्निजिबल ऑफेन्स जाता। गोंय पुलीस कायदो फुडल्या अधिवेशनात मांडटले। कामाक आंग मारपी आनी घाळपणां करपी पुलीस अधिकाऱ्यांक ह्या फुडें
फीट जावपाक वाळपयच्या पुलीस ट्रेनिंग सेंटरांत धाडटले. पुलिशेंत सध्या कॉन्स्टेबल ते DYSP मेरेन 1600 वयर पोस्ट रिते आसात. तातूंतले 1000 भर जून मेरेन जाल्यार उरिल्ले डिसेंबर मेरेन भरतले. गुन्यांवाची चवकशी आनी कायदो सुवेवस्थे खातीर वेगळे अधिकाऱ्यांची वेवस्था सप्टेंबर म्हळ्यार जातली. कोलवाळची नवी जेल डिसेंबर म्हळ्यार जातली अशें गृहमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयलां. पुलीस खात्यावयल्या चर्चेक तो जाप दितालो. इन शॉर्ट पुलिसीन 6470 सँक्शन पोस्ट आहा. 1651 म्हणजे 26% पुलिशींतले पोस्ट वेकंट आहा एज ऑन टुडे. वी आर एक्सपेक्टिंग टू फिल इन out of this 1651 approximately 1000 post by June. तातले 1000 पोस्ट उरतले. 651 हे डिसेंबर पर्यंत भरतले. साधारणपणे एक 100 पोस्ट सोडले जाल्यार बाकीचे सगळे पोस्ट आमी भरून काडटले. डिफरन्शिएट बिटवीन टायप ऑफ पुलिसींग. एक क्रायमा फाटल्यान वतलो आनी दुसरो आसा पळय तो पुलिसींग ड्युटी करतलो. बंदोबस्त, बीट ड्युटी, नॉर्मल जे पळय पुलिसीचें काम आसा. दुसरें इन्वेस्टिगेशन सोडून एक तो PIची लायन आसतली आनी दुसरो आसा तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. पुलीस एक्ट वी आर टेकिंग सम एंटिक्वेटेड. फुडल्या विधानसभेन पुलीस एक्ट येतलो. पुलीस एक्ट फुडल्या विधानसभेन घालता. पुलीस एक्ट हो एक असो एक्ट आहा. पंचायतूय ह्या घालून ना, आमी तयार केल्लो एक्चुअली. म्युन्सिपालिटी घालून ना. हाजें कारण हे एक्ट अशें आसा की ते घाले की ना मधाच्या पोळ्याचेर फातोर मारतकच जश्यो गांजील माश्यो फाटीक लागतात. स्पीकर सर, अशें काही जाण गो 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 करून भोंवपाक सुरू करता. त्यामुळे लोकां फुडें पयलीं घालता. लोकांक कितें कॉमेंट जालें घालुनी मागीर विधानसभे फुडें हाडटा. केरीचे देवरंबा ह्या पुस्तकांत गावडा समाजाचे बायलांची बदनामी केल्या. ह्या पुस्तकाचेर उठान हरकत घेतल्या. हें पुस्तक माधवराव ढवळीकर ट्रस्टान उजवाडाक हाडलां. ह्या पुस्तका वयल्यान सुदीन आनी दीपक ढवळीकराची वृत्ती कळटा. मुख्यमंत्र्यान तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडचे म्हूण उठान मागणी केल्या. 8 दिसां भितर तांकां काडले ना जाल्यार अनुसूचित जमात भाजपा आड वावुरतली अशी शिटकावणी उठाचो फुडारी गोविंद गावडेन दिल्या. हालींच आमच्या फोंडा तालुक्यांतल्या एका कार्यक्रमाक केरीचे देवरंबा एक पुस्तक प्रकाशीत जाल्लें आसा. पण त्याच पुस्तकाक एक गावडी म्हणून एक जे कविता आसा, कवितेचेर आमचे खूब स्ट्रॉंग रिएक्शन आसा, ऑब्जेक्शन आसा. आमच्या महिला भगिनीचेर अत्यंत किळसपण असो एक आघात केल्लो जेणे करून हो सगळ्या समाजाचो सुद्दां जाल्लो एक म्हाका दिसता तेंचे जे विद्रूप करपी अशें एक आसा. कारण प्रकाशक हो श्री माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आसा. संकलन केला सौ कांचन मदन केरकर. जे पुस्तक प्रकाशन जे श्री माधवराव ढवळीकर ट्रस्टान केल्लें आसा आनी ताचे सर्वा जे आसात, दोन्ही ढवळीकर बंधू जे आसात ते सरकारान आसात. आमी आजच्या गोयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करतात की अशा संकुचित वृत्तीच्या आपले सहकार्याक ताबडतोब मंत्रिमंडळांतल्यान गच्चो दिवचो. जर सरकारान 8 दिसां भितर हेजेर कारवाय जर केले ना जाल्यार अनुसूचित जमातीचो जो रिवोल्ट जो आसा ह्या पक्षाच्या विरुद्ध नक्कीच जातलो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.